Precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on.
तुझी कुशी हाव तुझ्या हातान धूळ माती सायकी ते तुका कर तू आता तुझ्या पान 37 34 A40 सुंदरते उगम शांत बदलाचे या तुझ्या मंदिरा जमल्या तुका वंदूच्या तुझ्या सोम्या दरबाराच्या आत्मो म्हजो आज भोवाशिता तुझ्या येण्याक रावता तुझ्या रावून दर्शन मागता मोगाक बोवालेता तुझी घरी जियो फावो खलसोम्या दर्शन लाभयदन्या सोम्या मंदिर तुझे सोमच्या सुंदरते उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरा सगळ्या तुका वंदूच्या तुझ्या सोम्या दरबाराच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग
आणि पवित्रत्मे से कोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त तेही म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, फेलिक्स मार्क रास्ता हाच्या मरणा रितींत आमी वांटेली जाल्या. तो ह्या संवसारीक 79 वर्सांची सार्थक आनी भावार्थी जिणी जियेला. तो ह्या संवसाराक आदेवस घेवन फुडें गेला. ताच्या पत्नीक जुलियानाक रास्ता आनी पुताक आनी लागशिल्ल्या कुटुंबाच्यांक सैऱ्यांक तो सोडून गेला. जेजू क्रिस्तचो एक साक्षी जावन, कुटुंबाचें जिवीत जियोवन, एक शेजारी जावन, बापूय जावन, एक भावार्थी जावन अपुरबायेचे जिणी जियेल्लो. देवाच्या राजान तो आज एक जाला. तो देवाच्या राजान सर्गींच्या जेवणाक सदांच बसों दी. देवाचो सहवास, मोरयेसो आनी संत भक्तांचो सहवास, आंज बोडव्या संगी तो सासनीक जिवीत बगूंक पावो दी. आनी ती सासनीक संतोष देवाच्या राजान तो बगूं दी म्हूण ह्या मिसा वेळा आमी मागया. आनी ह्या दुखेस कुटुंबाक बुजावणी आमी पाठोवया. आमची पातकां आनी उणेपण ओळखुया. सोम्याचे भोगसणे आमी मागया. प्रार्थोया. सर्पद्वेदरा सासनाच्या देवा, जेजूच्या कश्टा मरणाचो संभ्रम फावो त्या मनान करून तुजें भोगसणे आमी जोडूंक फावो. त्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. विलापाच्या पुस्तकांतलें वाचप. म्हज्या आत्म्याक शांती ना, संतोष म्हळ्यार कितें म्हूण हांव नेना. देखून हांव म्हणटां, नपयस जालां म्हजें वैभव आनी सरस्वरान म्हाका दिल्लो भरवसो. म्हज्या दळदीरपणाचो आनी निराश्रीतपणाचो उगडास फकत कोडू पिवन आनी पिंत. म्हजो आत्मो परत परत हेंच चिंता. म्हजे भितर तो कंतीन बुडला. पूण हें हांव म्हज्या मनान धरतां, हाचे वरवीं म्हाका भरवसो आसा. सरस्वराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना. ताचे काकुळतीक कदींच अंत ना. हर सकाळीं ती नवी खरेंच व्हरतें तुजें विश्वासीपण. म्हजो आत्मो म्हणटा, सरस्वर म्हजें दायज, देखून ताचेर हांव दवरतां म्हजो विश्वास. ताची वाट पळोवन रावतल्या मनशाक, ताका सोदतल्या आत्म्याक सरस्वर बरो. सरस्वराच्या तारांना पासत शांतपणी वाट पळोवन रावल्यार बरें. देवाचें उतर. मुझा सोम्या, मुझा देवा, तुका मुझो मोता नेता. मुझा सोम्या, मुझा देवा, तुका मुझो मोता नेता. देवा, तूच मुझो देव, तुझ्या दर्शनाक हांव त्रेगून आसा. तुका म्हजो आत्मो दान एकदा. उदक नासलेल्या सुक्या धरणी परे. म्हजी कूड तुका लालयता. म्हज्या सोम्या,
तुमची काळजां दारूण करिनाका बघाय सर्वेस परसो काळो आयकाया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी गाया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी गाया सर्वेस बोर तुमचे सवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता सुमार 2 पार जाताना सगळे पृथ्वीचेर काळोख पडलो आनी 3 वरां पर्यान उरलो. वरां 3 जाताना जेजून व्हडल्या तळ्यान बोब मारून म्हळें, एलोई एलोई लामा सबक्तनी. तशें म्हळ्यार म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. हें आयकून लागसार आसलेले थोडे पळय तो एलिया कुलो मारता म्हणाले. तितल्यार एकल्यान धांवून वचून एक दर्याळमें शिरक्यान बुडोवन हाडलें आनी एक बडयेक शिरकावन जेजून तांतलें साकी सारकें ताच्या वोंटांक धरलें आनी म्हळें, रावा, एलिया ताका सकल देवूंक येता जाल्यार पळया. तितल्यार जेजून व्हडल्या तळ्यान बोब मारून प्राण केलो. तेव्हा देवाळाचो पडदो वयर तावन सकला पर्यंत पिंजोवन 2 फाळे जालो. कुर्सा मुखार उबो आसतलो शतपती जेजू मेल्ली रीत पळोवन म्हणालो, हो मनीस नीज जावन देवाचो पूत. देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, विशेश जावन फेलिक्स मार्क रास्ता हाच्या मरणावर दुखेस्त जाल्ल्या कुटुंबाच्या सांद्यानो भावां भयणीनो, परच्या आयतारास आमी भाग्यवंत हप्त्याक ओलिवीक हाका प्रवेश जाल्या. ह्या सगळ्या भाग्यवंत हप्त्यांत विशेश करून आमी पास्काचो गोठ संभ्रमतांव. विशेश जावन जेजूचें मरण, जे ताजे कश्ट वळवळे ताजे जिवंतपण विशेश तरान नियाळ करता. गुंडायेन आमी आठोव करता. पवित्र पुस्तकांत पळयल्यार मरणाक जायत्यो प्रतिमा वा मरण्या विशयान जायते सरी आमी पळयता. मरणाक जायत्या संगतींक सरी केला. थोड्यो संगती पळोवच्यो जाल्यार पवित्र पुस्तकांत मरणाक न्हिदेक सरी केला. मरणा वरवीं आमी संवसाराक न्हिदता, देवाच्या राजांत आमी उठता. जेजून ताच्या शिसांक लाजाराच्या मरणा वेळार हेंत म्हणलें, आमचो इश्ट लाजार न्हिदला, हांवें ताका वचून उठयचें. देखून बावार्थी दिश्टेन वा पवित्र पुस्तकाच्या दिश्टेन पळोवचें जाल्यार मरण एक न्हीद. देवान उठयतना आमी ह्या संवसाराच्या न्हिदेंतले उठोवन ताच्या संवसारांत जागी जाता, थंय ताच्या संवसारांत जियेता. आनी एक सर आसा मरणा विशयान पवित्र पुस्तकांत रात. जेजू फांत्यार दिश्टीक पडलो, दीस उजवडूंक जाताना दिश्टीक पडलो. तर जेजू जिवन जालो दिसाक जाल्यार मरण रातीक सरी केलां. पवित्र पुस्तकांत आनी एक कडेन उल्लेख आसा, जुदास उंड्या कुडको घेतिल्लो भायर गेलो आनी पवित्र पुस्तकाचो बरयणार म्हणटा, तवळ रात जाल्ली. कित्याक रात जाल्ली? ताच्या जिवितांत काळोख आयिल्लो, तो मरणा कुशीन गेल्लो, जिवीत दिवच्या जेजू कुत्तो सोडून गेल्लो. जेजू मरण पावतना सगळ्या पृथ्वीचेर काळोख मांडलो. देखून मरण एक काळोख, मरण एक रात. तिसरी सर आसा पवित्र पुस्तकांत, मरण एक उतरोण. आमी बागलार रावता, घरा भितरय न्हय भायरय न्हय. भायर वचचें जाल्यार बागील उतरचें वा दार उतरोवन वचचें. मरण एक उतरोण म्हळ्यार ह्या कुशींत त्या कुशीक,
ह्या तडीतावन त्या तडीक, ह्या कुडातावन त्या कुडाक, ह्या संवसाराच्या घरातावन सर्गींच्या घराक वा सर्गींच्या निवासाक. तेच खातीर किर्तनांत आमी म्हणटा, जिवंताच्या गांवांत हांव सर्वेस्परा हुजीर समकता. हे संवसारी थोड्या दिसांचें तात्कालीक जिवीत जाल्यार संवसार सर्गींच्या कुशीक आमी उतरतना जिवंताच्या राजाक पावता. तेंच सांव पावल कोरिंथकारांक बरोवन म्हणटा, आमच्या कुडीचें बिडार सोण्णो सोम्याच्या घरावेचें मरण. देखून उतरण. चवथ्यान मरणाक एका स्वराक सरी केला. सोर खंयच्या वेळा सोरूंक येता म्हूण कळीत ना, तशेंच आमच्या जिविताक मरण केदाळ येता म्हणलें कळीत ना. पूण जो कोण जबाबदारेचो आसा तो हर एक दीस जागृत आसता, ताजी निगा ताजी लक्ष दवरूनच आसता, ताजी जबाबदारी ताज्या घरा कुशीन दिश्ट तो दवरता, सगळें काम तो पंथाक पावयता. राती आमी जेवून जाल्लेंच घरचीं सकड आयदनां नितळ करतात, सगळें पुसून सफाई करतात, वेवस्थीत तरान सगळें मांडून दवरतात. तशेंच मरण आमच्या जिविताक येतना आमी तयार आसूंक जाय. केदाळ येता म्हणलें कळीत ना, तें ताका आमी जबाबदारेन जिवीत जिवंक जाय म्हणलें पवित्र पुस्तकाचें चिंतप. पंचव्यान मरण म्हळ्यार एक भेट, एक मुलाकात, एक मिटींग. सांव पावल म्हणटा आनी कडेन, आतां आमकां आरस्यान पळयले बरी गैरे गैरे दिसता, माया माया दिसता, पूण एक दीस आमी देवा मुखार मुखामुखी भेटतली हांव. देखून हें संवसाराचें मरण गैरे गैरे दिसचें बरी, पूण सर्गींचें देवाच्या राजाक पावचें तें देवाक कस भेटले बरी. आनी निमाणें एक सर आसा, नवी नेसण आमी न्हेसचें. मरण म्हळ्यार आदलें नेसण काण सोडचें, नवें नेसण आमी आमच्या कुडी घालचें. ती खंयची ती नेसण? नवी नेसण. आदली नेसण ही कूड, नवी नेसण आमी जेजूच्या जिवंतपणा वरवीं एक जाल्ली ती महिमे बरीत कूड. त्याच खातीर सत म्हणटा मागण्यांत मागीर म्हणटा हांव, कुडीचें जिवंतपण. जेजू जशें कुडीन जिवंत जालो तशें आमकांय आमची कूड जेजू ताच्या कुडींत जिवंतपणांत एक करता. आयचें पयलें वचप विळापाच्या ग्रंथांतलें. जेरेमिया प्रवादी ताजो विळाप, ताजें रडणें, ताजें रुदान व्यक्त करता आनी तो म्हणटा, मरण एका रितीची खंत, संतोश ना, शांती ना, ते एक कुडू लागता. जशें आमी वखद पियेतना कुडू लागता, तसो जिविताचो अनुभव आमकां मरण कुडू करता. पूण तो म्हणटा, सर्वेस्पोर विश्वासी मोग केदींच संपना, ताची काकूळ केदीस अंत जायना. द स्टेडफास्ट लव ऑफ द लॉर्ड नेवर सीझस, हिज मर्सीज नेवर कम टू एन एंड. सुवार्तेंत पळया बोवा पुरबायेचें, जेजूनूच निमाणें प्राण करचें घडीत. जेजूच्या मरणा विशयांत आमी आयकलें, देवाळ सोपोर्दो 2 फाळे जालो आनी सगळें उक्तें जालें. हाजो अर्थ कितें? येदोळ म्हणसर देव त्या कुशीन आसुल्लो, मनीस ह्या कुशीन आसुल्लो, मोदें पर्दो आसुल्लो. जेजून ताच्या मरणा वरवीं तो पर्दो उक्तें केलो. ताजो अर्थ देवा आनी मनशा कुळा मदें एक गांस रुता जालो. येदोळ म्हणसर देवांच्या रिवाजी प्रमाणे त्या पर्द्या भितर वर्साक एक पटी श्रेश्ठ याजकाक मात्र भितर येवंक आसलें. इट इज होली ऑफ होलीज, पवित्र स्थान. पूण जेजूच्या मरणा वरवीं तो पर्दो उक्तें जालो. कोणीय ताज्या राजाक ताज्या त्या जाग्याक सुवातेक भितर सर येता. जेजू त्या घडिता मुखांत आमकां कितें शिकयता? आमकांय देवाच्या जिवितांत प्रवेश आसा. जेजूसू देवाचें मंदीर जालो, देवाचें काळीज ताणें उक्तें केलें, तो पर्दो आनी ना. देखून भाव भयणीनो, मरण म्हळ्यार देवान आमच्या ह्या संवसारी जिविताचो पर्दो काडचो आनी आमकां सर्गींच्या त्या जाग्याक, उंचल्या जाग्याक व्हरून पावोवचें. भाव भयणीनो, आमचो भाव फेलिक्स मार्क डिसोजा 78 वर्सांची एक लांब जिणी तो जियेला. बावार्थी मनीस तो आसुल्लो. फिरगजेंत प्रतिनिधी आनी गुरकार जावनी ताणें सेवा दिल्या. पवित्र सभेन, कुटुंबांत, शेजारा आनी समाजेंत एक आपुरबायेचें ताज्या थांकीच्या प्रमाणे जिवीत तो जियेला.
ताच्या जिविता खातीर आज आमी सगळीं भाव भयणी अर्गां दिता तर आमी कितें करचें आयच्या पयल्या वचपांती आमकां एक जागोण आसा सर्वेस्पराचें तारण येता पर्यान शांत काळजान रावचें भोव बरें आमी शांती समाधान सैरान सांबाळूंक जाय अरेबिया गांवची एक गाद अशी आसा प्रोवर्ब्स एक म्हणणी अशी आसा जेन्ना आमच्या घरा सैरी येतात तेन्ना आमचें घर आमी नितळ जाण्ण पुसून सगळें वेवस्थीत रितीन साफाय करून सांबाळटा तशेंच आमकां मरण येता तेन्ना आमचें काळीज आमची जिणी नितळ आसूंक जाय कीप your house clean like you are expecting guests keep your heart clean like you are expecting death देखून हर एका घडये आमकां देवाच्या जिवितांत प्रवेश जावंक तयारेचें जबाबदारेचें बावार्थाचें जिवीत जियोवंक आज आमकां पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता देखून ह्या दिशेन आमच्या बाबा फेलिक्साची जिणी आमकां देख आनी आदाराची जावं आमेन सासनाचो विशय दितकाय सुम्या आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फंकोदी समाधानांतो विशय घेवन दी आमेन आमी उबी रावया आमची मागणी प्रार्थनात सर्वेस्परादी उबारया आमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक आमचे मागणे मोगळा बापा क्रिस्ती मावल्या सगळ्या संवसाराक पासारच्या वावरांत मेतेर जाल्ल्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक तूं राख जेजू क्रिस्ताची शिकोवण निस्वार्थी आनी सेवेच्या मनोभावान संवसाराक पाठोवंक तुज्या पाटलावदाऱ्यांक कृपा दी म्हूण मागता हांव दयाळ बापा देवा दिन जाल्ल्या आमच्या बाबा फेलिक्साची दया कर ह्या संवसारान खरेपणी क्रिस्ताचो पटलाव केल्ल्या ताका तुजे सवय सस्तनाचें जिवीत पावो जावं म्हूण मागता हांव काकुलदारा देवा सरिल्ल्या सुमेस्त बावार्थ्यांक प्रत्येक करून आमच्या कुटुंबांत अंतर दिल्ल्या पासून मागता हांव ह्या संवसारांत ताणें जियेल्ल्या देखीवंत आनी बऱ्या जिणयेक लागून सस्तनाचें जिवीत फावो कर म्हूण मागता हांव अमर देवा ह्या युकरिस्ताच्या अल्तारी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या सुमेस्तांची मागणी आयक ह्या संभ्रमा वरवीं आमचो एकपोट चडय आनी भावार्थ घट कर आमची क्रिस्ती जिणी फळाबरीत रितीन जियोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव सर्गींच्या मोगाळ बापा आमी उसारलेली तुज्या भुरग्यांची मागणी तूं दयेन मानून घे आमच्या बाबा फेलिक्साक तुज्या सर्गींच्या राजांत प्रवेश दी ताजें नांव तुज्या जिविताच्या पुस्तकांत बरय ताका सासनाचो उजवाड शांती समाधान लाभय पातकांचे बोगसणे दी अशें ताणें तुज्या राजान सासनाक सूख भोगूंक फावो कर आमी ह्या संवसारांत जियेतलीं अर्थाबरीत बावार्थी जिवीत जियोवंक फावो कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं पान 107 C29 जीवन मुझे जेव्हा दिले तुवे ओपून दिता सर्वच मुझे या उद्या घे तू सोम्या काळीज मुझे खाते गोडे ते कांदे सारखे तुझे मोगा तुझ्या तुझे सोम्या जीवन मुझे जे माता दिले तुवे
तुझे राहुल्या वयासोळे म्हज्या भाव भयणीनो ही आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमे आमच्या नेत्या पवित्रतेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घे. दयाळ बापा तुझ्या कुटुंबाच्या बलिदाना खातीर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. कस सोसून आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू कडेन गुटा रुपान आमी आतां एकवटतांव. हो एकवट दिसान दीस वाडून आमच्या पुनर्जिवंतपणाच्या दिसा संपूर्ण जावं म्हूण मागतांव. त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरांनी सासनाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळे आनी आमची काळजां करूंक पावली. तुजे महिमेची वाखणणी आपल्या कुर्साच्या उतरावरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव. बापा करोस तुम पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसत हें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पळवोर तुवे आमकां सोडलाय सुमिया. संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण जे क्रिस्ताचे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचतांव
आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतांव. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगयोन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा फेलिक्साची काकुळट कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन मेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. हांव कुवार मरे देवाच्या माये संगती भगवंत दंदोता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सुम्यांची केले मागणे म्हणून सर्गी बापा कुलो मारिया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज तुमकां येवं. तुजी कशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगूस आनी आमकां लायणीन पडूंक दिवं नाका. वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवो शानत तेरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांतीतेन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमेची शांती सदांकाळ तुमचे सुवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप केले आमची काकूळ कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप केले आमची काकूळ कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप केले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ओ जेजू देवाची शेळी जिवीत आनी जिवांतपण ताच्या जेवणांत वांटेली जाल्ली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका कळना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. पान 149 151 D27. तुझे कांती आमकां
दिसोल्या आमकां आयच्या दिसा रात्रिका आमी सजावन आसा वासयल्या गांवाक पयान करता तुज्या आदाराक खातीर तुजी ससाय मागता रात्रिका आमी सजावन आसा वासयल्या गांवाक पयान करता तुज्या आदाराक खातीर तुजी ससाय मागता सोम्या आमी समेस्तल्या नीतू विशेष आमकां कश्टान सर्वोन गेल्या वाचता लाभय शांती राता रात्रिका आमी सजावन आसा वासयल्या गांवाक पयान करता तुज्या आदाराक खातीर तुजी ससाय मागता रात्रिका आमी सजावन आसा वासयल्या गांवाक पयान करता तुज्या आदारार खातीर तुजी ससाय मागता प्रार्थुया. कनवळ्या बापा आमच्या आत्मेक उदार पोशणाक तूं आमकां जेजूचे मांस आनी रगत दिताय. हे सोडवणेचें देणें घेवन आमी आतां दोशी जाल्या ताचे वरवीं सर्गाक तुज्या सासणीक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हूण मागता हांव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं.
मेल्ले कुडीक मातयेक लावन सोकायदो भावार्थांचे साली प्रमाणे पाळतना धन्य देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भावाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेसभर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणान अविनाशी करूं आनी ताजो आत्मो भाग्यवंतांच्या जमयांत मेळोवं अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खंदार सासनीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो संगात ताका फावो जावं. आतां आमच्या भावाक श्रद्धांजली कुटुंबांत दितली. हांव जिवीत आनी जिवंतपण कोण म्हाका सतमनता तो मरत जाल्यार ससनाक जियेतलो. ह्या उतरां वयर भरोसो दवरून जियेलो आमचो भाऊ मार्क फेलिक्स क्रास्ता आमकां सर्वांक मोगाचो. ताचें जनन 29 जुलय 1947 वालेन्सियांत जालें. देवादीन डेव्हिड क्रास्ता आनी आंजेलीन क्रास्ताच्या 5 जाणां भुरग्यां पैकी मार्कू तिसरो. पयलो विन्सेंट, दुसरो स्टॅनी आनी चवथें सेलीन. ती दोळसो देवादीन जाल्यान. 5वें ट्रिजा. मार्कूचें लग्न जुलियना लागीं ऑक्टोबराच्या 6 तारखेर 1918 जालें. ताका देवान एका पुताचें देणें फावो केलें आनी दोगां नातरांक पळोवंक फावो केलें. ताच्या शिकपा नंतर मंगळुरांतल्या स्टेनस्टॅड हातूंत फोरमॅन जावन ताणें वावर केला. आतां प्रस्तुत आपल्या कुटुंबा समेत बेंगळुरांत वस्ती करनासलो. उतार परायेर बेडरिडन जावंक ना तरी सबार पिडेन तो कश्ट जातालो. ताच्या पत्नीन आनी पुतान ताची बरी करून चाकरी केल्ली. भाऊ मार्क मार्चाच्या 28 तारखेर सांजेर 5 वरार बसले कडेन आसतना हार्ट एटॅक जावन ताणें ह्या संवसाराक आदेश केलो. तो केदाळे ताच्या पत्नीक लागीं म्हणटालो खंय आपूण खंय मेल्यार ताका वालेन्सियांतूच ताच्या आवय बापायच्या पोंडांत निखळपूंक जाय म्हूण. ताची आशा आज व्हड जाली. मार्कू देव बिरांतेचो मनीस वालेन्सियांत वस्ती करनासतना वाड्याचो गुरकार जावन वाड्यान तशें पिरगजींत ताणें ताची निस्वार्थ सेवा दिल्या. ताका ताचें कुटां म्हळ्यार मस्त मोग भाऊ भयणीचो व्हरतो हुस्को. ताच्या मरणा वरवीं कुटुंबांत खाली जाल्लो जागो जेजू ताच्या आजारपणा वरवीं भरती करून दी आनी तांकां दूख सोंसची कृपा दिवन दी म्हूण आमी सांगता म्हणया. ससनाचो विशय दितका हे सुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर पावकून दी आनी समाधान ताचो आत्मो विशय घेवन दी. आमेन. आयच्या मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मानदीक बाप आयवान डिसोजाक कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं. हांगासर जमलेल्या तुमकां सर्वांक तशेंच प्रत्यक्ष रितीन आनी परोक्ष रितीन कुमो केल्ल्या सर्वांक कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं. 7व्या दिसाचें मीस फाल्यां सकाळीं 7:30 वरार ह्यास्त देव मंदिरांत दवरलां. सर्वांनी हेंच वैयक्तीक आपोवणें म्हूण मिसाक हजर जावंक विनंती. आतां वाड्याचे गुरकार आनी वाड्याकारांक निर्जय कुडी फुलां अर्पितली.
săsna sovișe, servis morata calabă, ani nirantar प्रकाश ताचे पात्र. भोव दयाळ बापा, आमच्या भावासोत्म आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्तातय मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाण दिसा क्रिस्त संगता पुनर्जिवंतो जातलो म्हूण तीर भरवशान आमी पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक सबार देण्यांनी तुवें भरलोय, अशें तुज्या उदारमनाची आनी क्रिस्तातय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका अधीन वचता. सर्वेस्पर आमचें प्रार्थन तूं काकुतीन मानून घे. तुज्या साकराक सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसांव तीं भावार्थ्यांच्या उतरांनी एकामेका बोजवण दिशें कर. अशें क्रिस्ता सवें पावोवन तुज्या संगतांनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदांकाल जियों क्रिस्त आमच्या सम्य वरवीं. देवदूत तुका. देवदूत तुका वैकुंठांत घेऊन वळो, तुज्या येण्या वेळी रसाची तुका स्वागत करू. आमी सर्गीच्या जेरुसलेम शहरांत व्हरून पावू. पवित्रंबाची सुवाते सांग कुणी माता
प्रार्थूया. तुम्ही जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडांत विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडी निके पिवंक ते उपकारतात तरी पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो वाडयतात. हे आमचे प्रार्थना मानून घे. ह्या फोंडांत तुज्या साकराक शांत विशय मेळो. तूंच आमचे पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जिवंत करतस. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश भोगून ताका पावय. तूं जी येताय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या भावाक ज्या जिवितांत तो आपणा सरशी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यान तो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपली कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सोमयाच्या अधीन करुया. सोमी आपले शांतीन ताका वेंगोवन आनी निमाण दिसा ताची कूड पुनर्जिवंत करूं. लाजराच्या फोंडार तूं रडलोय सोमिया आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केली. आमच्या भावाक सासनीक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलोय. आमच्या भावाक तुज्या राजान घे. आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं तुवें नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोल मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जम्यान ताका एकठांय. आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय. ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय. आमच्या बाबाच्या मरणावरूय आमी दुखेस जाल्याव भावार्थाचे बुजवणेन आनी सासनीक जिविताच्या भरवशान आमकां धैर्य दी. सांगात म्हणया आमच्या देवा तूं भक्ती भरीत मागण्यांक कान दिताय. आज भक्तीनी केपल्ल्या ह्या तुज्या साकरा फेलिक्साक विस्तेला संगता सर्गींच्या सुकांत वांटोला पळय. क्रिस्त आमच्या सुम्य वरवीं शासनाचो विशय Sai que te tu